हांव आमच्या गांवच्या भावाक ऋषभ हळदणकर हाच्या लागीं मागता की ताणी वर्षा हळदणकर हाच्या लागीं मागता की ताणी येवन मनोज परबाचे स्वागत करचे। एकदा जोरान आवाज जावनी। तर आता ह्याच्या फुडली ही जी मीटिंग आसा ती ते मीटिंगेचो आमचो मेन खामो तुमकां जे कशे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे रेव्होल्युशन घडटा ह्याच्या बद्दल सांगतलो। आयज सेंट अँड चर्चीच्या प्रिमायसिसान हा आम्ही सायबिणीच्या पायाकडे हा तिचो आशीर्वाद घेऊन आमचो दत्तेश्वर श्री दत्तेश्वर देव आसा, श्री सातेरी देवी, श्री नागेश देव आसा, हे सगळ्यांचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही चळवळ ही क्रांती हे रेव्होल्युशन चालू करूया। आयज जर आम्ही हांगा उभे आसा जाल्यार हे सगळे देवांच्या आशीर्वादान उभे आसा, त्यांच्या प्रोटेक्शनान उभे आसा, तुमच्या मोगान तुम्ही जे प्रेयर्स करता त्यांच्याकडे तुम्ही जी ब्लेसिंग्स धाडटा आमकां तेका लागून आयज आम्ही उभे आसा। आयज सेफ आसा आमचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन जे फॅमिलीज आसा हे तितले भुरगे जे काम करता लोकां मदीं, तर तुमचे ब्लेसिंग जे तुम्ही देवाकडे मागता तेंका लागून खंय तरी ही चळवळ फुडें व्हरपाक आमकां एक गार्ड मेळटा, एक प्रोटेक्शन मेळटा। सो सदांच तेचेर हे देवाचेर हे युनिवर्सल पावर जी आसा तेचेर दोळ्याचेर पट्टी बांदून आमी ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास दवरून आमी फुडें वचपाक जाय। त्या रितीन आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स वयता। आमी ह्या जी युनिवर्सल पावर आसा जेच्या कडेन आमी मागता आमच्या भुरग्यांक सेफ दवर म्हणून, आमकां सेफ दवर म्हणून, आमचे गोंय वाटाय म्हणून, तेचेर डावट केन्नाच घेवपाक जायना। तो डावट आमी केन्नाच घेवचे ना आनी आमकां खात्री आसा हो देव आमच्या फुड्यान असोच आमच्या फाटल्यान असोच रावतलो, तेजो हात सदांच आमच्या माथ्याचेर आसतलो। आयज जशें तुमकां आमच्या विरेश बाबान सांगले नेवऱ्याचोच तो लागचो, तेका खबर आसा ह्या सायडीच्या गांवांत वाठारांत कितें प्रॉब्लेम जाता, कशी नाशाडी जाल्या। तो तेजो आजो फ्रीडम फायटर आसलो, तेंचो डोंगर आसा, तो डोंगर तेंचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा। जेन्ना जेन्ना ही असोसिएशनाक हेल्प लागतली, जेन्ना जेन्ना तांकां मदत लागतली, तेन्ना जेन्ना तेंचे आमकां उलो मारतले गोंयकारांक, तेन्ना ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साची सगळी फॅमिली तेंच्या फाटल्यान आसतली, हो प्रॉमिस आसा। पण आमी हें सांगता आमी खंयच्याच असोसिएशनाक सपोर्ट करचे ना, असोसिएशनाक आमी सपोर्ट करपाचे ना। आमी ईच इंडिव्हिज्युअल, तो टॅक्सी वालो त्याकडे 100 आसूं 10 आसूं कितें, तो टॅक्सी वालो तो गोंयकार म्हणून आमी तेका सपोर्ट करतले। आमी असोसिएशनाक सपोर्ट करचे ना, आमी खंयच्याच ऑर्गनायजेशनाक सपोर्ट करपाचे ना। कित्याक म्हाका तरी खंयच्या ऑर्गनायजेशनाचेर विश्वास उरलेलो ना, अजिबात विश्वास उरलेलो ना। आयज पर्यंत जे झगडे जाले सगळे मुवमेंट ब्रेक केले, सगळे मुवमेंट हे पॉलिटिशियनांनी ब्रेक केले। जर ही असोसिएशनां घड आसली जाल्यार मुवमेंट ब्रेक जावचे नासले, ब्रेक जावचेच नसले। पण आता झाले ते झाले, चुकी जाले आमच्याकडे, चुकी परते परते रिपीट करपाचे ना। हांव मागता ह्या असोसिएशनांकडे कोण कोण असोसिएशन लिडर आसतले तेंच्याकडे मागता, जे चुकी जाले ते गेले, हितून तुमचेय लॉस आसा, तुमच्या फाटल्यान जे लोक रावता, तुमच्या वांगडा जे लोक रावता तुमच्या असोसिएशनान, त्यांच्या पोटाचो प्रश्न आसा, त्यांच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा, त्यांच्या रोजगाराचो प्रश्न, त्यांच्या लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा। सो अशें न्हू की तुमचो तो प्रश्न न्हू, तो प्रश्न सॉल्व करपाक लोकांक युनायट करा, लोकांक वांगडा घेया, गोंयकारांक वांगडा घेया। तेन्ना खंय तरी तुमचे इश्यू सॉल्व जावपाक लागतले, आनी तेन्ना खंय तरी गोंयकारांचे इश्यू सॉल्व जावपाक लागतले। प्रत्येक इश्यू फाल्यां तुमच्या गांवचो सुद्दां कितें इश्यू आसतलो तेन्ना तुमी सॉल्व करपाक जाय, तो वांगडा रावन असो न्हू तो तेचो इश्यू म्हणून फाटल्यान रावो नाका। कसलो इश्यू गोंयकाराचो जेन्ना इश्यू जातलो, खंयच्याय गोंयकाराचो, तो गोंयकाराचो इश्यू म्हणून तुम्ही फायट करपाक जाय। कित्याक आयज हे भायल्यान लोक येवन तेंच्यांनी अशी मस्ती चलयल्या, ते इतले युनायटेड आसा, आयज ते आमकां ओव्हर पावर करता, ओव्हर रूल करता आमकां गोंयांत। आयज ते बाजारांत बसून आमकां सुर्यो दाखयता, आमच्या बायलांक फुलां विकता तेका, ही दादागिरी चल्ल्या मार्केटान, दादागिरी। काल तो उसगांव हांगा बोमा मिटींग गेल्ली तेन्ना आमकां कळ्ळें की कोण तरी म्हालो सांगता हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें, तुमी कितें करतले काय म्हणून। असो तो म्हालो भायल्यान रावता, शॉप तेजे इल्लीगल जाग्यार,
इलिगल शॉप पंचायतीचो आणि MLA हात आसा तेजेर तो शाणपणा सांगता तुम्ही जे 2 दीस आयज 50 भुरगे गेले त्याकडे हाल्लो पाया पडपाक लागलो ही पॉवर युनिटीची हे केन्ना जावंक नासले हेच्या पयलीं प्रत्येक जाण घाटी कितें म्हणटा ते आयकतालो येतालो गाळी मारतालो न्हिदतालो जालें टेन्शन काडटालो बडबडटालो त्याच्या वयर कांयच करूंक नासले चित्तालो आमदार करतलो आपलो पंच करतलो आपलो सरपंच करतलो ना ते केन्नाच करचे ना तुमची जाल्यार पंचायत म्हाका दिसता करप्टाच्या लिस्टान सगळ्यात वयर आसतली टॉप 10 आसतली तेंच्यांनी जो सोपयला हो गांव इतलो ब्युटिफूल गांव इतले डोंगर हे सोपयला तेंच्यांनी कितें येवपाक आतां वयर सिवरेज प्लांट येवपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला थंय जर जालें ते कसल्या जाग्यार तुम्ही करता ज्या जाग्या वयल्यान हांगा वॉटर रिचार्ज जाता सकयले जे गांव आसात आणि कोणाक लागून हे सगळे चलयल्यात तुम्ही कोणा हे मायग्रेशन जे पॉप्युलेशन गोंयान आसा ते कोणाक लागून हे रोड कोणाक लागून करतात तुम्ही हे सिवरेज प्लांट कोणाक लागून हाडटा हे व्हडले गार्बेज प्लांट कोणाक लागून हाडटा आमकां लागून न्हू आमचे इतले गार्बेज जायना तुम्ही जे भरल्यात हे भायले मायग्रंट भरल्यात तुम्ही हाडून हांगा बिल्डिंगे काढल्यात येदे व्हडले स्लम क्रिएट केला तुमकां हांगा लागींच आसा 3-4 किलोमिटराचेर येदे व्हडले झोपडपट्टे तयार केले येदे व्हडले कॉलनीज तयार केले तुम्ही नगर तयार केली तेंच्यांनी नगर तेंचे जे आता ते नगरा शिवाय काय जाणा तेंचे फक्त नगर न्यू नगर आणि आमचे आमदार फक्त वोट मागपाक भीक मागपाक वयतात ते तेंच्याकडे तेंच्या पांया कडेन वयता कित्याक तेंकां आमचे पडलेले ना गोंयकारांच्या मतांचे पडलेले ना अजिबात पडलेले ना जातींचेर खेळ करता जातींचेर